गोंयांत ई रिक्षा जावंक जाय. हाका पेट्रोल लागना. ती वीज म्हळ्यार इलेक्ट्रिसिटीचेर चलता. म्हणपाचे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री मायकल लोबो हांणी ह्या रिक्षेची ट्रायल घेतल्या उपरांत सांगले. त्या वेळार तांच्या वांगडा बाबू कवळेकरूय आशिल्ले. आरडीएक्स गोवा खातीर कलंगूटच्यान गौतम शिरोडकार. ई रिक्षा एका केरोसीन ना, डिझेल ना, पेट्रोल ना, काय ना. आणि ही गोंयान म्हाका दिसता प्रमोट जावपाक जाय. आणि आमी इंटरनॅशनल भोंवंक गेल्ले थिंगा सगळे इलेक्ट्रीक कार्स आनी दीस इज इलेक्ट्रीक. ही चार्ज कर रातभर आणि आख्खो दीसभर भोंव 100 किलोमीटर वयता 100 किलोमीटर. सो गोंयान सायकली आणि ई रिक्षा ई कार्स म्हणजे आमचे बॅटरी ऑपरेटेड कार्स जावपाक जाय एनवायरमेंट सांबाळपा खातीर. आनी इट वील टेक सम टायम. इंटरनॅशनली 10% जाल्ल्या 10-15%. सो आमचे अजूनही खूंय पावोंक ना. बट ही ई रिक्षा एका लायसन लागना काय लागना. प्रदूषण ना काही ना.